देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार। आयचे पयले वाचो दुसरे सुमुटीच्या पुस्तकावले आनी मार्काचे शुभ वर्तमान। ह्यो आज्ञा सांबाळटीत आनी हेरांक शिकयतीत ताका सुर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मान केलें। शांत शिस्त आनी मांडावळीन समाजीक जिवीत चलतले जाल्यार नेम कायद्यांची गरज हें सगळ्यांक ताबें। नेम कायदे आनी आज्ञा चालीरिती आनी परंपरा लेगून समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर रचतात, घडटात आनी आपणायतात। म्हणटच कायद्यांचे मूळ आनी बुन्याद म्हळ्यार मोग आनी बरेपण। असल्याच मनान देवान मोइसेसाक उपदेश दिले, तुमकां जिवीत मेळचे खातीर तुमकां देश दिता तो तुमी भोगचे खातीर तुमकां शिकयता ते नेम सर्वेश्वरा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात। तुमी ते पाळात आनी हेरांक पाळूंक शिकयात। अशें तुमी व्हडटी शाणी आनी जाणार म्हूण लोक तुमकां लेखतलो म्हूण आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें। शुभ वर्तमानूय तीच शिकवण आमकां दिता। देवाचे येवजणे आनी चिंतना प्रमाणे जें घडचें आसा तें घडोपर्यंत समूर्त कसलीच आदोल बदल घालिनासतना पाळची म्हूण जेजू आमचे लागीं मागता। देवान मोगान दिल्ले आज्ञा नेम व्हडत्या मोगान पाळून सगळ्यांचे जिवितांत बरेपण, सुख शांती आनी शिस्त मांडावळ हाडूंक आज्ञांचो लाभ घेवया। कायद्या आज्ञांनी विणलोलो रस्तो चलतल्यांक सुर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतले। ह्या देवाच्या उतरांचेर पातयेवन ह्या जगांत समाजांत शांतीचें वातावरण घडूंक वावुरया आनी अशें शेवटी सुर्गीचें दायज जोडूंक आमी पावतले। बाबा, तुजी खुशी मानून घेवंक आनी तुजे नेम पाळूंक आमकां आयती कर। तुवें दिल्ल्यो आज्ञा मोगान समजून उदारपणान आनी आपखुशेन त्यो हाडूंक आमच्या जिविताची चाल त्यो जावं। आमेन। आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।